फिशिंगाचेर म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट इक्विप्डूच ना. फिशरीज भायले जे ते कर्नाटकाचे जे मलपेच्यान जे ते बुल ट्रॉलिंग येताले ते आतां गोंयच्या दर्यान फिश फॅमिन जाल्ले आहा हे सगळे मानतात. ट्रॉलर लोक विकूंक लागले आहा. सो हाजो अर्थ नुस्तें ना. नुस्तें सोदपाक बरें पयस वचचें पडटा आनी तें पसून वतलो जाल्यार तुका हाय सीज ट्रॉलर जाय. ते हाय सीज ट्रॉलर सगळ्या कडेन नात. सो नुस्त्याक आमी पातीशेर जाल्ले आहा आनी गोंयांत फीश करी रायस हें आमी उलयतात. इव्हेंच्युअली आमी फार्म फिशाचेर उरतले. ही परिस्थिती जी आमी म्हणटले फार इस्ट एशियन साऊथ इस्ट एशियन जी जाल्या ही गोंयांत जातली म्हणून ती गोंयांत जाल्ली आहा. आनी गोंयांत गोंयकार नुस्तेकारांक प्रोटेक्शन दिवपाक सरकार कंप्लीट अपयशी ठरला. मार्केटांत गेलो जाल्यार तांकां प्राधान्य दिना विकपाक तांचो प्रोड्यूस. मागीर ते सवाय भितर फीश मील घेतात. दुसरें म्हणल्यार तांचे जाग्यार दुसरे येवन नुस्तें मारून वतात. तांकां प्रोटेक्शन सरकार दिवंक शकना. सो सरकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक आदार करपाक ते आमचे नुस्तेकार धर नाजाल्यार रेल्वे धर नाजाल्यार आमचे गोंयचे शेतकरी धर कोणाकूच ते प्रोटेक्शन दिवंक पावना. हो सरकार म्हणटा गोंयकारा खातीर ना. हें क्लियर आहा. दिस इज येट अनदर एक्झाम्पल ऑफ द एबसन्स ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा. की धरिल्ली बोट वता आनी तुमी कितें करतात? भुजी भाजतात. दिस इज द फॅक्ट. दॅट इटसेल्फ आय थिंक इज अ manifestation of lack of governance of Goa.